मोगाच्या भावा भयणांनो, एका ल्हान भुरग्याक मातयेची पोलासो या दर्या देगेर मातयेची पोलासो करूंक खूब आवडटालें. तो दर दिसा व्हडे उमेदीन खुशालकायेन दर्या देगेर वेतालो आनी ही मातयेची पोलासी करतालो. पूण सांज जाता म्हणसर थंय ती ल्हारां येवन ताची ती पोलासी मोडटाली आनी पोतून माती जाताली. एका दिसा एका मनशान तें पळोवन त्या ल्हान भुरग्याक विचारलें, आरे तूं ती मातयेची पोलासी मोडटा ती जाणा जावनूय परतून परतून कित्याक बांदताय? आनी त्या भुरग्यान हांसोन असो जबाब दिलो, ती पोलासी कितलो वेळ उबी आसतली ती म्हाका खबर ना. ती ल्हारां येवन केन्ना मोडटली तेंय म्हाका खबर ना. पूण जितलेय पावटी हांव ती बांदतना म्हाका ती खुशालकाय मेळटा, म्हाका तो संतोश भोगता, तोच म्हाका पुरो, तोच म्हाका व्हडलो. मोगाच्या भावा भयणांनो, ही ल्हान काणी आमकां आमच्या जिवितांत बोरवोसो दवरूंक थीर रावंक शिकयता. जायते पावटी आमी आमच्या प्रयत्नाचो माप मेजता. आमकां कितली शाबासकी मेवल्या, आमकां कितली सुफोलताय आमच्या वावरांत मेळ्ळ्या हाचो माप मेजता. आनी तें एके भाशेन बरें, कित्याक तें आमकां एके भाशेन बरोच वावर करूंक उर्बा दिता. पूण आमचो देव वेगळेच भाशेन तें पळयता. तो त्या प्रयत्नाच्या फाटीं जो आमचो भावार्थ आसा, जो आमचो विस्वास वो मोग आसा तो पळयता. आनी तेंच आमी आयच्या पयल्या वाचपांत आयकलां. इस्रायल पोरजां ओरोण्यांतली भायर येवन ती परतून तें देव मंदीर बांदतालीं आनी तांचे लागीं चडश्यो वस्तू आसूंक ना तें देव मंदीर बांदूंक हाडूंक. आनी हाका लागून तें सोलोमाच्या देव मंदिरा पासून खूब ल्हान आशिल्लें, तितली सोबीतकाय ताका आसूंक ना. आनी हाका लागून इस्रायल पोरजां निराशी जाता आनी तें देव मंदीर बांदपाचें बंद दवरता. आनी आयज आमी आयकलां देव ह्या हागूय प्रवाद्या उद्देशी तांकां धीर दिता, तांकां बळ दिता. तो तांकां सांगता, वावराक लागात, तुमचे बरोबर हांव आसां आनी म्हजो आत्मो तुमचे सोवें आसा. कितलीं गोड उतरां हीं देवाचीं. देव तांकां गोठाय दवरूंक सांगता, कित्याक तो तें देव मंदीर आपल्या मोहिमेन भरतलो म्हूण. आनी ह्या देव मंदिराची मोहिमा त्या आदल्या मंदिरा परस चड व्हडती आसतली म्हूण. ती देवा खातीर देव मंदीर बांदूंक सोदतालीं आनी हें देवाक मानवलें. आनी हाका लागून ताणें तांकां आशिर्वाद घातलो आनी तांच्या वावराकूय आशिर्वाद घातलो. हाचेर आमकां गोमोन येता की आमी आमच्या वावरांत देवाचेर विस्वास दवरूंक जाय, देवाचेर भावार्थ दवरूंक जाय. तेन्ना आमी ताचो आशिर्वाद आमच्या जिवितांत आनी वावरांत अणभवूंक पावतले. तशे भाशेन आयच्या शुभ वर्तमानांत जेजू एक म्हत्वाचो प्रश्न आपल्या शिसा मुखार दवरता. ताचो जबाब खूब कठीण. तो पयलो विचारता, लोक म्हाका कोणसो दवरतात? आनी शीस ताका सांगतात, थोडे म्हणटात तूं जोआन बातिस्ट, थोडे एलायजा म्हूण म्हणटात तुका, आनी थोडे तूं एक आदल्यांतलो एक प्रवादी म्हूण म्हणटात. आनी तेन्ना जेजू तांकां पळयोवन म्हणटा, तुमी म्हाका कोणसो दवरतात? आनी तेन्ना पेद्रू भावार्थान बरोवन म्हणटा, तूं देवाचो अभिशीत. मातयेवाचो शुभ वर्तमान म्हणटलो, तूं क्रिस्त जिव्या देवाचो पूत. म्हज्या भाव भयणांनो, ही ल्हान वड न्हू, हातूंत जायत खूब ह्या वडींत खूब म्हत्व आसा. खऱ्यांनीच जेजू खऱ्यांनीच तो देवाचो पूत. आनी हें पेद्रून वळखिलें. तो न्हय फकत एक शिकोवपी, एक गुरुजी ओ प्रवादी, तो देवाचो जिव्या देवाचो पूत. तो आमचो तारूक, तो आमकां सोडवण दिवंक आयलोलो आनी तो देवाची येवजण शार्ती पावूंक आयिल्लो. प्रितीच्या भाव भयणांनो, आयज आमकां जेजू हेंच
प्रश्न आमच्या मुखार दवरता, तुमी म्हाका कोणसो दवरतात? कितें जातलो काय आमचो जबाब? दुसऱ्यांनी कितें म्हणलां, हांवें कितें आयकलां, वा हांवें दोतोनींत कितें शिकलां, तो म्हजो जबाब न्हय. तो म्हाका कोडीत केला, तो दुसऱ्यांनी म्हाका सांगला. हाकाच लागून ह्या प्रश्नाचेर आमी खोलायेन नियाळ करूंक खूब गरजेचें. जेजू म्हाका कोण काय? म्हज्या खुशालकायेंत कोण तो? म्हज्या निराशीपणांत कोण तो? म्हज्या कोश्टां दुखांत कोण तो? म्हज्या खासगी जिवितांत कोण जेजू काय? आसा काय ताका सुवात म्हज्या खासगी जिवितांत? तो खऱ्यांनीच म्हजो धोनी जाचेर हांव थीर भावार्थ आनी विस्वास दवरतां? वो तो एक म्हाका मध्यम जावन गेला, जाचो म्हाका उगडास फकत हांव म्हज्या कोश्टांच्या वेळारीच येता, जाचो उगडास म्हाका ताची देणी जाय तेन्ना, म्हाका भलायकी जाय तेन्नाच येता? तो खऱ्यांनीच म्हजो धोनी, जिविताचो धोनी काय? आमी हाचेर नियाळ करूंक खूब गरजेचें. आनी ह्या प्रस्नाचेर नियाळ करतना आमचो जबाब आमच्या ओंठांचेरच न्हय, पूण आमच्या जिवितांतल्यान, आमच्या काळजांतल्यान दिवया. आनी जेजूक आमच्या काळजाच्या देव मंदिरांत बिराट करूंक आनी आमकां आपलें शांतीन आनी कृपेन भरूंक म्हूण ह्या पवित्र मिसा भेटेन देवा लागीं मागुया.